पास करतात सगळे कार्यकर्ते त्यांची हांवें नांवां घेवन ते ह्या भागांतले सगळे सरपंच पंच उपस्थित मोठ्या संख्येन आजच्या प्रशिक्षणा भितर भाग घेवपी सगळे प्रशिक्षणार्थी भाव आनी भयणांनो, आज ह्या प्रशिक्षणाचे रितसर हांगा समयीक प्रज्वलीत करून उद्घाटन जाल्लें आसा। आजचे तशेंच प्रशिक्षण शिबीर अजून पर्यंत आमी टोटल 18 प्रशिक्षण शिबिरां गोंयभर घेतली। आज सालसेत तालुक्यातले आज आनी फाल्यां अशे 2 दीस 3 भागां भितर ही प्रशिक्षण शिबिरां चालू आसात। तातूंतली वेळ्ळी आनी नावेली हे आज ह्या पदवीदार हॉलांत आसा। मडगांव आनी बाणावलीचे प्रशिक्षण शिबीर हे विवा म्हणून जे हॉटेल आसा थंय चालू आसा आनी फातोर्डा नुवें आनी कुर्तोरी ह्या 3 मतदारसंघातले प्रशिक्षण शिबीर मठान हांगा जो मठ आसा त्या मठा भितर त्या हॉलांत आसा। भारतीय जनता पार्टीचे प्रशिक्षणाक गोंयभर देशभरात प्रोग्राम आसा। त्या निमित्तान गोंयभर आमी सगळ्या 40 मतदारसंघातली प्रशिक्षण शिबिरां ही येणाऱ्या 15 जानेवारी पर्यंत आमकां पूर्ण करपाची आसात। कारण आमकां सगळ्याच जाणांक ज्या तरेन म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका जाल्यो या जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका जाल्यो, हांव सगळ्यात पयलीं तुमच्या सगळ्यांचे नावेली मतदारसंघात आनी तशेंच वेळीचे एक पंचायत म्हाका दिसता लागताली ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हांव हार्दिक अभिनंदन करता भारतीय जनता पार्टी तर्फे। कारण तुम्ही खरोखरच सगळ्यांनी संघटनेची ताकद कितें आसूं शकता, ऑर्गनायझेशनच्या आधाराचेर जर आमी एखादें निवडणूक जिखप अशें ठरयलें जाल्यार ती कशा पद्दतीन जिखोवंक शकता हें उदाहरण संबंद गोंयभरल्या कार्यकर्त्यांनी नावेली मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यां कडच्यान घेवचें। कारण बऱ्या तरेचें काम जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत तुमी सगळ्यांनी केलें आनी ताका लागून हांव तुमच्या सगळ्यांचे मना पासून भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशा वतीन तुमच्या सगळ्यांचे हांव हार्दिक अभिनंदन करता। ह्या संबंद 2 दिसाच्या प्रशिक्षणा भितर आमकां सगळ्याच जाणांक वेगवेगळे विशय जे आसात, भारतीय जनता पार्टीची सुरवात, भारतीय जनता पार्टी कित्याक लागून स्थापन जाली तो विशय आसत किंवा आमची कार्यपद्दती कितें आसा। आमी एकंदर 2014 नंतर ज्या तरेन ह्या देशाचो कारभार आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी पळयतात त्या प्रमाणे कशा तरेचो अंत्योदयाची आमची जी भावना आसा तातूंत आमी कशा पद्दतीन आमी काम करतात, गोंयचो एकंदर डेव्हलपमेंटाचो विशय आसत, येणारी राजकीय परिस्थिती आसत, ह्या संदर्भातली माहिती आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां दितले। आमचे वेगवेगळे पार्टीचे नेते आज आनी फाल्यां अशे 2 दीस 10 वेगवेगळे विशय आसतले। हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता कारण सगळे विशय जे आसात हे सगळे विशय येणाऱ्या दिसांनी भारतीय जनता पार्टीचें संघटन कशा तरेन आमी मजबूत करपाक शकता आनी आमकां सगळ्याच जाणांक आमी जर एखादी लढाई लढपाक जाय जाल्यार आमकां ट्रेन जावपाक जाय जाल्यार ते आमी कशा तरेन ट्रेन जावपाक शकतले हे सगळे येणारे 2 दीस तुमी सगळ्यांनी शिकचें। कारण आमकां सगळ्याच जाणांक 2022 ही आमच्या सगळ्यांचें टार्गेट आसा। येणारी पालिका नगरपालिकाच्यो निवडणुका आसत ह्या सगळे कारण आमी ठरयल्लें आसा प्रत्येक निवडणूक ही जिखपाक जाय त्या पद्दतीन आमचें कार्य चालू आसा। ज्या तरेन जिल्हा पंचायत उत्तर आनी दक्षिण ह्या दोनूय भागां भितर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भितर आमी निवडून आयिल्ले आसात। उत्तर गोंयांत 25 आनी 19 आनी दक्षिणेन 17 लढयले, 17 14 आमी जिखून आयले। जे 12 म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका आसात तातूंतले 11 म्युनिसिपालिटी एक कॉर्पोरेशन पणजी। आजूच हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता हे सगळे निवडणुका सगळ्या म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका भारतीय जनता पार्टी स्वताच्या ताकदीचेर जिखतली अशा तरेची रणनीती आमी सगळ्यांनी केल्ली आसा आनी 100% कार्यकर्त्यांच्या आधाराचेर आनी गोंयच्या जनतेच्या विश्वासाचेर आमी नक्कीच जिखतले हातूंत मातूय दुबाव ना। आमी पळयलें गेले 6-7 म्हयने वेगवेगळे राजकीय पक्ष NGO हे वेगवेगळे विशय घेवन सरकाराक बदनाम करपाचें काम करताले, पूण हे सगळे बदनाम जरी केले आसत जाल्यार गोंयच्या जनतेचो आमचेर पूर्ण विश्वास आसा। या प्रशिक्षण वर्गात तुम्ही सगळ्यांचे हांव स्वागत करता आणि तुमचे एक नव्या वर्साची तुमकां शुभेच्छा व्यक्त करता। आज ह्या 2 दिसाचो प्रोग्राम चालू आसतलो आणि 2 दिसांक आमी खुबशे काही शिकून घेवपाची गरज आसा। एक्चुअली आमी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आमकां सगळेच खबर आसता, पूण केन्ना केन्ना अशें दिसता की एग्जाम आसतकूर एग्जामी पयलीं अभ्यास हो करचो पडटा ना, पेपर बरोवपाक मातसो कठीण वयता म्हणून हो अभ्यास वर्ग दवरला। हितून आमच्या संपूर्ण दीसभर तुम्ही रावचे, कोणी वयचे न्हू, बसका तुमची सगळी वेवस्था हांगा जेवणाची बिणाची सगळी आसतली। प्रत्येकान 1-2 दीस पाशास काडून ह्या प्रोग्रामाचो फायदो घेवचो। हो प्रोग्राम म्हणजे कितें आमी आमच्या पक्षाचे कार्य, पक्षाची ध्येय धोरणां हे आमचे सगळे नेते जे येतले ते तुमकां सांगतले। आमचे मंत्री तशें आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेही येतले। हांव मागता तुमचे कडेन तुमी सगळ्यांनी ह्या प्रोग्रामाचो फूल डे 2 दीस
आपले घरची कामां सायडी दवरून हेचो तुम्ही प्रोग्रामाचो अवश्य फायदा घेवचो.